गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाचो आराखडो निमाणे तयार. नॅशनल सेंटर फॉर कोस्टल मॅनेजमेंटान आराखड्याचो मसुदो तयार केला. 9 माया पयलीं हो आराखडो नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनला कडेन दितले. सार्वजनीक सुचोवण्या खातीर हो मसुदो 50 दीस लोकांक उक्तो आसतलो. सुत्रां सांगता ते प्रमाण हातूंत CRZ-2तल्या क्षेत्रांचोय आस्पाव आसा. बार्देस, तिसवाडी आनी काणकोणांतल्या CRZ केशींचोय विचार जाला. हो प्लॅन तयार करपा खातीर गोंयान चेन्नईच्या नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटाचो आदार घेतिल्लो. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट अँड क्लायमेटाची ही एक संस्था. सेटलमेंट आनी लँड रेकॉर्ड्स खात्यान थारायल्ल्या पालिकांच्या शिमांचे आराखडे गोंयच्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट कमिटीन केंद्रीय दर्यादेग वेवस्थापन समितीक धाडले. ते प्रमाण CRZ-2 वाठार थारायला. कळंगुटे, कांदोळे, काणकोणा, ताळगांव आनी बाकीच्या ODP क्षेत्रां सारकेल्ल्या वाठारा खातीर प्रस्तावित नवीन CRZ वाठार CRZ-2तूच दवरतले. ताका लागून CRZ वाठारांतल्यो केशी आपोआप सुट्टल्यो. दर्यादेगेवेल्या नुस्तेकारांक तांची घरां आनी वेवसायाक आदार जातलो. नुस्तेमार खातें, टुरिझम, WRD, GSIDC, PWD, TCPचे सद्याचे तशेंच पूर्ण जाल्ले प्रकल्प कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनांत आस्पावीत अशें सुत्रां सांगतात. खात्यांनी दिल्ले प्रस्तावित प्रकल्पांचे मसुदे फुडें त्या प्रकल्पांचेर धोरणात्मक निर्णय घेवंक मार्गदर्शक थारचे म्हूण CZMP अधिसुचनेत घालतले. नुस्तेमारांच्या उदरगती खातीर मच्छीमारी लँडिंग सेंटर आनी नुस्तेमार गांवाचो आराखडो ह्या ड्राफ्ट प्लानांत आसा. मायनिंग खातें, महापालिकेचे प्रशासन आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान CRZच्या अधिकार क्षेत्रांत येवपी वेगवेगळ्या प्रकल्पांचो डेटा दिला. गोवा CZMP अधिसूचना 2017चो मसुदो GCZMA वेबसायटीर घालतले. सुचोवणे आनी चर्चे खातीर हो मसुदो लोकां खातीर 50 दीस उक्तो आसतलो. पयल्या फेरयेंत मसुदो वेगवेगळ्या खात्यांक सुदारणा खातीर धाडटले. मुख्यमंत्र्या मुखार सादरीकरण जातले आनी आमदारांचेय मत घेतले. मागीर तो भौशीक सुचोवणे खातीर उक्तो जातलो. GCZMA कडल्यान मसुदो फायनल जातलो आनी अप्रुवला खातीर तो राष्ट्रीय दर्यादेग वेवस्थापन समितीक धाडटले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. सगळ्या गजालींक विरोध करीत जाल्यार गोंयांत कांयच जावचें ना. सगळ्यांक भायर वचचें पडटलें. कोळसो नाकाच म्हणप बरोबर न्ही. तो हाताळटना शिस्त जाय. वास्कोच्या कोल हँडलिंगाचेर जनसुनावणेंतल्या बोवाळाचेर गोवा फॉरवर्डाची ही भुमिका. पंचायत वेंचणुकेचें कितें तें 7 दिसांत थारायतले. गोंयाक स्पेशल स्टेटस जाय म्हूण गोवा फॉरवर्डान केन्नाच मागूंक ना म्हूण प्रशांत नायक मिडिया कडेन उलयलो. वास्को मुरगांवकारांक कोल हँडलिंगाचो विस्तार नाका म्हूण जनसुनावणेंत बोवाळ. ताचेर गोवा फॉरवर्डाची भुमिका ही. See, the expansion is opposed because of the handling of coal. I don't think there is any other issue pertaining to the expansion per se. Because आमी जर सगळ्या गजाली जर अपोज करत रावले जर जायत न्ही जाल्यार मागीर देर नथींग इज गोइंग टू हॅपन इन गोवा. मागीर सगळे गोंयकारांनी पासपोर्ट करपाचें आनी भायर वचपाचें. There will be no other solution for Goans to sustain in Goa, live in Goa. What are the means? आमकां आमच्या दैनंदीन गरज भागोवपाक, आमकां जेवपाक खावपाक आमकां कितें तरी पोटाचें कितें तरी जाय न्ही. सो फॉर एनीथींग पोल्युशन जाता म्हणलें हें बंद केलें, दुसरें जाता म्हणून बंद केलें, हें अशें चलपाना. पोल्युशन जाता ताचेर आमी सोल्युशन काडपाक जाय. पंचायत वेंचणुकेचेर गोवा फॉरवर्डाचो खंय 7 दिसां भितर निर्णय जातलो. आमची भूमिका एक येत्या लायक अनदर वीक्स टायम वील कम आउट क्लियर वेदर वी आर. फर्स्ट ऑफ ऑल, पंचायत इलेक्शन आर नॉट फॉट ऑन पार्टी बेसीस, पार्टी लायन्स. दॅट इज क्लियर कट. एक आमी कितें कार्यकर्ते आमचे सगळ्यांनी तातूंत भितर सहभागी जावचे, एक्टीव सहभागी जावचे का जे कोण सहभागी जातात तांकां तातूंतल्या बऱ्या मनशाक आदार करचो हाजी रणनिती आमी येत्या एक 7 दिसां भितर ठरयतले. तांणी खंय गोंयाक स्पेशल स्टेटस जाय म्हूण केन्नाच मागिल्लें ना. म्हाका दिसता की अवर पार्टी नेवर टूक दॅट अप एज अ इशू. आमचे स्पेशल स्टेटस म्हणटा कितें, वी डोंट रिक्वायर एनी स्पेशल स्टेटस फ्रॉम द सेंटर. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट द गोवा फॉरवर्ड हॅज नेवर कम आउट विथ अ इशू दॅट की स्पेशल स्टेटस फ्रॉम द सेंटर. आमचे खातीर स्पेशल स्टेटस म्हळ्यार कितें, आमचे खातीर टू प्रोटेक्ट अवर लँड, ताजे खातीर कायद्या भितर बदल. आमचे खातीर स्पेशल स्टेटस म्हळ्यार कितें, आमची संस्कृताय सांबाळपा खातीर ताजे खातीर कायद्या भितर बदल. आमचे खातीर स्पेशल स्टेटस इज अ स्पेशल पॅकेज बिकॉज आमकां 2 पयलींचे 5 year प्लॅन्स चुकलात. वी आर नॉट लिबरेटेड दॅट टायम. आमी स्वतंत्र जाले नाशिल्ले म्हणून गोंयाक एक स्पेशल ट्रिटमेंट बाय वे ऑफ स्पेशल पॅकेज, फायनान्शियल पॅकेज. आय थिंक इफ वी डू ऑल दीस दॅट इज समथींग स्पेशल फॉर गोवा. काँग्रेस सोडिल्ल्या ट्रॉजनाक आतां गोवा फॉरवर्डाचें आमंत्रण. त्राजनाची आनी आमची मतां, पक्षाची मतां खूब विशयाचेर मिळटू जुळटी आसात.
हें पळोवन म्हाका दिसता की गोंय मुखार व्हरपा खातीर, गोवा फॉरवर्ड व्हरपा खातीर समविचारी आनी प्रागतीक प्रोग्रेसीव लोकांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. हांव मागता की अशा लोकांनी, त्राजना सारक्या लोकांनी गोवा फॉरवर्डा सारक्या पक्षांक भितर सरून पक्ष घट्ट करचो, त्याच बरोबर गोंय मुखार व्हरपा खातीर, गोवा फॉरवर्ड व्हरपा खातीर आपल्या भुजाचेरय बी थोडो हो भार घेवचो. प्रुडंटा खातीर निलेश परवार. बेकायदेशीर बीफ, चरबी, गोरवांची बाकीची वेस्ट व्हरपी जीप फोंड्या लोकांनी राती धरली. कांय एक्टिव्हिस्ट आनी इन्फॉर्मरांनी कुर्टी पेट्रोल पंपाकडे जीप आडावन प्रकरण पुलिसांकडे दिलें. जीप पुलीस स्टेशनार व्हरून कंप्लेन बरयतना खंय जीप अकस्मात गायब जाली. पुलिसांनी ती खंय परत सोदून हाडली. म्हापशेच्या मुन्ना बेपारी आनी जीपीचो ड्रायव्हर जलील अहमदाक पुलिसांनी धरला. काल 8:40 सुमार एक टाटा मोबायलांत कितें मास्क कितें तरी वेस्ट आशिल्लें तें आमी 8:40 धरलें ताका. मागीर फोंडा पुलिसेक कळयलें. पुलीस एक अर्दवरान पावले ते. 9:40 सुमार गाडी पुलीस स्टेशनार हाडली. गाडी हाडली ती कंप्लेन कितें तेंचे कायदेशीर कितें करता आसत त्या भायर गाडीच ना जाली. गाडी ना जाली म्हणटा मागीर खंय तरी तेंच्यांनी परत गाडी वचून हाडली आनी 1800 कितें तरी किलो आसत कितें आहा सगळें. खंयच्यान हाडलेलें तेंच्यांनी? ते मडगांव रुटारसून येयल्ले फोंड म्हणजे ते मीट कॉम्प्लेक्साक व्हरता म्हणून सांगपाक लागले. थंय कित्याक लागून व्हरताले ते मीट कॉम्प्लेक्सान? ते कितें तेजें तेल काडपाक, तूप काडपाक आनी पावडर कितें तयार करपाक लागून आमी अशें डेली रातचे व्हरता म्हणपाक लागले. ना बट ते आतां भायर स्लॉटरींग करून ते वेस्टेज हांगा हाडटाले काय? आमकां डावट भायरूच करून तेंच्यांनी तें मिक्सिंग केलां. आतां तुमी कंप्लेन बीन दिल्या पुलिसांक? कंप्लेन दिल्ली आसा. आनी कितें ऑफेन्स रजिस्टर केला? ऑफेन्स ते भायर कितें घालता. हे एक्झॅक्ट खंय कितें मारला स्लॉटर जाला बी तुमची आयडिया आसा? ती आयडिया ना. पण तेंचे कडेन कितें पील पेपर कांयच ना. कांय ना. तर ते दोग-तीग जाण आशिल्ले. तो कोण वास्कोच्यान हाडला, कोण म्हणटा मडगांवच्यान हाडला. आमकां डावट येयलो म्हणून आमी पुलिसेक कळयलें. पुलिसां मुखाल्ल्यान जीप गायब जावपाचो आनी पुलिसांनी ती परत सोदपाचो प्रकार कितें तो कळना आनी पुलिसूय ताचेर तोंड उगडूंक तयार ना. काल फोंडा आमची एक वेस्ट व्हरताली ती गाडी धरली हांगासर आनी तेजेर कितें बेश्टे इनलिगल मारून मास व्हरताले म्हणून अशें सांगलां, पूण तशें ना. ते खाली कितें आहा, गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान मारून मास आमकां दुकानाचेर येता. दुकानाचेर मास विकपाक. मास विकून ते उरता ते चरबी आनी हाडां आहा न्हू ती उरता. ती ते गाडयेन घालून गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान रेंडरिंग प्लांट आहा थंयसर केला. गव्हर्मेंटान रेकग्नायज केला आनी ते आमी आतां हे दाखयला. हे प्रमाणे भावेश अँड कंपनी म्हणून आसा तेणेन. आनी आतां हेजेर मन्ना बेपारी म्हणून येयला. मन्ना बेपारी एकट्याचे माल आसना थंयसर, सगळे ट्रेडर्सांचे. ट्रेडर्स ते हाडां चरबी मास विकतकूच ते उरता ती गाडयेन घालून ती गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान वयता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेवया एक ब्रेक.